संडे डायलॉगाक डिक्लेअर केल्लें की लँड यूज मॅप्स जो पयलो स्टेप ओडीपी करपाक हे आमी 26 जानेवारी मेरेन पब्लीक ऑब्जेक्शन सजेशनाक पुट अप करतले म्हणून. सो वी हॅव स्टक ऑन टू द डेडलायन, वी हॅव fulfilled our commitment. So at the onset I have to congratulate the PDA, the chairman of the PDA, the member secretary, and Ashok D'Costa, who was commissioned by the Planning and Development Authority to do this. आता हो लँड यूज मॅप म्हणटा तो पयलेंदा केल्लो आहा ओडीपी करपाचे प्रोसेसान. इट इज मॅन्डेटरी अंडर सेक्शन 26 of the Town Country Planning Act that a land use map and a land use register is formulated for as a first step towards conceptualizing a outline development plan for the planning area. आता आमचो एक सदांच स्टँड आहा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आनी हे सरकाराचो की सगळे प्रोसेसीस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करूनच ओडीपीज जावपाक जाय. हांगा हो प्रोसेस फॉलो करूंक नाशिल्लो म्हणून पीडीएन एक रेजोल्युशन घातलें की आमकां ओडीपी सगळो परतो करपाक जाय. दुसरे कडेन प्रोसेस जावंक ना म्हणून कोर्टान इंटरव्हीन करून डायरेक्शन्स दिवची पडली. बाय एंड लार्ज लॉंग स्टोरी शॉर्ट इज दॅट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज मॅन्डेटरी. वी आर फॉलोईंग इट. वी आर हॅव्हिंग कंप्लीट ट्रान्सपेरन्सी इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्म्युलेटिंग द ओडीपी. And we want to see to it that it is a document which will be all encompassing, which will actually be a SWOT analysis of the how we are going to grow for the future. आमचे पोना कितें आहा, जमनीचे पोना कितें आहा, जमनी बिल्डिंग आहा, बिल्डिंगेन कितें आहा, कितले मेरेन ग्रोथ आमकां कोताक येतलो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून जो कॉन्सेप्ट आहा वो आमच्यान कितले मेरेन स्ट्रेच करूंक जातलो. आनी सिटी जर व्हड जावपाची आहा, इफ द सिटी इज ग्रोईंग अर्बनायझेशन हॅज न्यूअर चॅलेंजीस. सो वी हॅव टू बी रेडी टू फेस दोज चॅलेंजीस बिकॉज दीस प्लॅन्स आर डन बाय किपींग अ हॉरायझन पिरियड ऑफ 10 years. सो फुडल्या 10 वर्सां मडगांव, फातोर्डा आनी फोंड्या कशें ग्रो जावंक जाय आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजे खातीर कितें जाय आनी खंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताजेर खंयचे झोन आसूंक जाय वो करपाचो प्रोसेस पयलो सुरवात जाल्लो आहा. आज आमी ते घालतात अंडर सेक्शन 26. इट सेज दॅट 6 months विदीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीडीए द लँड यूज मॅप अँड लँड यूज रजिस्टर should be in place. We have now within 6 months they were constituted in June. Before the end of January 2018, as mandated by law, they have made their land use register and land use plans ready. एक म्हयनो पब्लीक सजेशनाक ते आसतले. दिस विल बी पुट अप इन मारगांव म्युनिसिपालिटी ऑल्सो. वी विल सी टू इट दॅट दे विल पुट इट अप इन मारगांव म्युनिसिपालिटी and also in Ponda municipality because these are the areas which come within the domain of the South Planning and Development Authority, and we will see to it that a good ODP is done by taking everyone in confidence, including the local elected representative, which is the municipal